जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो काउंटडाऊन सुरू झाला। जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर राज्यात 70.81% मतदान जाले। 50 मतदारसंघातले 226 उमेदवारांचे नशीब शेनवारा मतपेटीत सीलबंद झाला। राज्यभरातल्या 1284 मतदान केंद्रांनी शेनवारा नेटान मतदान झाले। सगळ्यात चड मतदारांची संख्या लाटंबारसे मतदारसंघात 88.29%, जाल्यार नावेली मतदारसंघात सगळ्यात उणे 55.29% मतदान झाले। सोमारा सकाळी 8 वरांचेर 15 वेगवेगळ्या केंद्रांनी मतांची मेजणी सुरू जातली। मतपत्रिका वरवीं मतदान सुरू आशिल्ल्यान निकालात कांय प्रमाणात कळाव जावपाची शक्यताय आसा। ही वेंचणूक येवपी विधानसभे खातीर सेमीफायनल मानतात, देखून सध्याचे आनी आदले आमदार आनी मंत्र्यांची लेगीत काल बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळ्ळी। 2022 विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीत रावन लोकांचो कौल घेवन 8 फुटीर आमदारांनी काँग्रेसीचो हात सोडून कमळात बशिल्ले। त्या उपरांत राज्यात बरोच बोवाळ पळोवपाक मेळिल्लो। भाजपात वांटेकार जावपी काँग्रेसमॅनां मदीं दिगंबर कामत, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, राजेश फळदेसाय, केदार नायक, संकल्प आमोणकर, आलेक्स सिक्वेरा आनी रुडॉल्फ फेर्नांडीस हांचो आस्पाव आशिल्लो। त्या उपरांत 2025 ह्या म्हयन्यांतले शेनवारा जाल्ले जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत पक्षां मदीं बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळ्ळी। जे आमदार फुटून गेल्ले तांची ही फायनल परीक्षाच आशिल्ली। आता ह्या फुटीर आमदारांचे नशीब फुटके काय तांकां लोक भोवमतांनी जैतिवंत करतले हाचो निकाल आता फाल्यां म्हळ्यार सोमाराच कळटलो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत धांवपळ आनी काटेकी टक्कर सगळ्याच पक्षांनी एकामेकाक नेटान दिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। पूण ह्या 8 फुटीर आमदारांच्या मतदारसंघांनी लोकांनी कौल खरेंच दिला काय ना हाचेरूय आता सगळ्यांचीच नदर तिगून आसा। दिगंबर कामतीन दवल्ले, नावेली आनी गिरदोळ वाठारांत बरोच नेटान प्रचार केलो। दवल्ले 65.78%, नावेली 55.29% आनी गिरदोळे 70.75% मतदान जाले। आमदार मायकल लोबो आनी डिलायला लोबो हांच्या दोगांच्याय मतदारसंघांनी कळंगूट 67.88%, शिवोले 69.12% सुमार पळोवपाक मेळ्ळे। राजेश फळदेसायाच्या खोर्ले 68.43% मतदान पळोवपाक मेळ्ळे। आमदार केदार नायक हांच्या रेस मार्कोस मतदारसंघात 64.74% मतदान जाले, जाल्यार आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीसाच्या सांताक्रूज वाठारांत 64.98% जाल्यार चिमला 66.78% मतदान जाल्ले पळोवपाक मेळ्ळे। ह्या मतदारसंघांनी हेर विरोधी पक्ष आनी अपक्ष उमेदवारांनी लेगीत नेटान प्रचार केल्लोय पळोवपाक मेळ्ळो। मजगती मुख्यमंत्र्यान फाटल्या फावटी ह्या वेंचणुकेक कोण फेल जाता ताचो परिणाम विधानसभा वेंचणुकेचेर जातलो अशेंय सांगिल्ले। आता कोणे कितली लोकांची मनां जिखून कितली मतां मेळयल्यात आनी लोकांनी कौल कोणाक दिला हे आता सोमारा मतमोजणी उपरांतच कळटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।